सगळ्यांक सांगपाक सोदतालें की काल आमी आमचें एक डेलिगेशन वास्कोचें आमी गेल्ले की ही जी गेट आसा MPN जी गेट घाल्या ताज्या संदर्भान आमी एक डेलिगेशन घेवन CMाक मेळपाक गेल्ले. हाजी पार्श्वभूमी कितें आसा, ही गेट जी आसा ही म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें गेट घालतकूच हांवें तेन्ना हांव नाशिल्लो तेन्ना हांवें चेअरपर्सनाक सांगून चेअरपर्सन वचून तांकां ती स्टॉप करपा लायली. म्हणून तांणी स्टॉप करून जातकूच दुसऱ्या दिसा तांणी आपली मनमानी केली आनी ती गेट बांदून घेतली. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव ऑनरेबल CMा कडेन उलय जाल्यार हांवें MPटीक वॉर्नूय केल्लें की ही गेट तुमी हांगा घालनाका म्हणून, ती घाली जाल्यार खूब त्रास जातले म्हणून. MPटीन ताजेर कांयच दखल घेवना. मागीर आमी CMा कडेन उलयले. CMान सांगलें आपूण 2 दिसां भितर MPटीक आपयता, चेअरमॅनाक आपयता आनी ताजे कडेन उलयता म्हणून. तेन्ना तें तरी सुद्दां जावं नाशिल्लें कित्याक CM दिल्ली पावलो आनी दिल्ली पावतकूच काल पयर आमकां CM मेळ्ळो. सो आमी सगळे वचून तांकां एक रेप्रेजेंटेशन दिलें की ही गेट भायल्या एरियान आसपाक जायना. आनी सपोज ते म्हणटात की ही सेक्युरिटी रिजन म्हणून, सेक्युरिटी रिजन जाल्यार वास्कोय घाला, वर्णापुरीय घाला आनी सगळे पॅक करा. आज MPटी इज ट्रायंग टू टेक पीपल ऑफ वास्को और मुर्मुगांव फॉर ग्रांटेड. हें आमी जावपा दिवपाना. एका प्रेसान म्हाका विचारलें की आज आमी MPटीन गेल्ले म्हणून तूं कित्याक वचना काय म्हणून. हांव MPटी कडेन शरण वचपाना. हांव आमच्या लोकां खातीर भायर सरला आनी म्हाका लोकांनी निवडून दिला, म्हाका MPटीन निवडून दिवना. सो वास्कोकारांचें कितें बरें आसा पळय तें MPटीन आमचे कडेन हांगा येवपा जाय आनी आमच्या लोकां मुखार सांगपा जाय. आमी थंय वचून ते आमी चापलूसगिरी आमी करपाक ना. आमकां डायरेक्ट आमी MPटी चेअरमॅनाक चार्ज करता वी वील नॉट टॉलरेट. आमी ओगी रावचेच ना. तुमी खंय कितल्योय मिटिंग्यो घ्या. आमचो मनोहर पर्रीकारान एक वाक्य सांगिल्लें आनी तें हांवें लास्ट टायम कोर्टूय गेल्लें. द पोर्ट मे बी युअर्स बट द रोड्स आर आवर्स म्हणून. हे रस्ते आमचे आसा, हे लोक आमचे आसा. हांव MPटीक बरे भशेन हांव रिक्वेस्ट करता, लोकांचे पासियेंस पळोवनाका. लोक पिशे जाले. आतां आमी हांगा उबे राविल्ले, 3 तरी एक्सिडंट ताका जावपाचे हे गेटी खातीर. म्हणजे ते थंयल्यान भायल्यान येता आसतना हांगा कोण येता त्या कारणान एक्सिडंट जावपाचे. हांगा कितें एक्सिडंट जाले जाल्यार MPटीचो चेअरमॅन आनी MPA वील बी टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. अँड वी अगेन रिएटेड. काल आमकां CMा कडेन गेल्ले. CMान इमिडिएटली कलेक्टराक फोन करून ताका नोटीस काडपाक लायल्या, कोणाक MPAक, आनी तांचे कडेन रिप्लाय माग म्हणून कितें तो. आमी CMाकूय रिक्वेस्ट केला की ही गेट ह्या खंयच्याच परिस्थितीन हांगा आसपाक जायना म्हणून. तांकां सपोज सेक्युरिटी दिसता जाल्यार तांचें फेन्सिंग करचें म्हणून. पूण ही गेट आमचो सरकाराचो पयसो आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नितीन आमचो मोदीजी आनी येदे व्हडलें गिफ्ट म्हणजे नितीन गडकरी थ्रू आमकां येदे मोठें गिफ्ट दिलां वास्कोकारांक. ते MPAक बंद करपाक न्ही. MPA आज खंय तरी दावा करता की आपण हांगा पयशे दिले म्हणून. आतां ते पयशे कोणाचे? ते सगळे आमचे टॅक्स पेयराचेच पयशे. सो हो टॅक्स पेयराचो पयसो टॅक्स पेयराकूच वचपा. हे ते तुमी एक बोर्ड पळया, तो बोर्ड बंद करून दवरला. म्हणजे MPटी कितली नाटकां करता ती दिसून येता. आमी पयलीं तांचे कडेन बरे भशेन उलयले. आमकां दोनूय भाशा कळटा. आमकां बरें रिक्वेस्ट करपाक कळटा, आमच्या लोकां खातीर तुमच्या पांयां पडपाक कळटा आनी आमच्या लोकां खातीर आमकां रस्त्यारूय येवपाक कळटा. सो पयली वाट तुमी बंद केल्या आनी MPटीची इतली हें आसा की ताणें अजून पर्यंत एक तांच्या मनशान फॉलोय करूं ना आनी कांय ना. सो दे हॅव टेकन वास्कोकार ऑर मुरगांवकार फॉर ग्रांटेड. आमी कितेंय करतले पूण ते आदले आमदार आमी न्ही, आमी नवे आमदार आनी नवे आमदार तुमकां सोडपाक ना. आमच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, तांच्या फाटल्यान रावप हें म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हांव परत एकदां सांगता, वी आर व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल CM की ताणें रोखडेंच आमच्या डेलिगेशनाक काल हांव जो येवन गेल्लो ताका रोखडोच अपॉयंटमेंट दिवन, खरें काल ते बिजी आशिल्ले पूण हो सिरियस इश्यू तेन्ना आमी तांकां सांगलो. तेन्ना ताणें सांगलें आनी इमिडिएटली म्हणजे हांवेंच म्हाज्या फोना वयल्यान कलेक्टराक तांकां लावन दिलो आनी CMान थंयच्या थंय डायरेक्शन दिलें की इमिडिएटली MPटीक हें कर म्हणून. सो दाखोवन दिता की MPटी कितली म्हणजे CMाक बसून ते चॅलेंज करपाचे हाजेर आसा. सो वीच इज व्हेरी रॉंग. आमी हो एक इश्यू जालो. आज आमी एक्सिडंट आमी दुसरो इश्यू घेवपा आसा तो ग्रावंडाचो. आमी कितले टायम तांकां सांगला हो ग्रावंड जो आमी MPटी ग्रावंड्स म्हणटा इट इज अ बीग ग्रावंड आनी हांगा सगळ्यो म्हणजे आर्लेम ट्रॉफी जाताली, जॉनी मेमोरियल जाताले, बांदोडकर ट्रॉफी जाताली. आज ताजो खंडर जावन पडला. आज थंय कितें तरी भलतेच गोष्टी CI साहेबाचे क्वॉर्टर्स. अरे एका ग्रावंडार तूं CI साहेबाचे क्वॉर्टर्स करता म्हणजे तुका विचारपी कोण ना. आमी ऑनरेबल CMा थ्रू आमी वयर सेंटराकूय पत्र बरोवपा आसा की हे दोनूय गोश्टी ऑन प्रायोरिटी म्हणजे ग्रावंडूय आमच्या वास्कोकारांच्या ताब्यान दिवचो आनी हेय बी गेट जाता तितली इमिडिएटली ताणें काडची. अदरवायज पीपल वील कम ऑन द स्ट्रीट्स आनी म्हाका एज अ रिप्रेझेंटेटीव आय वील स्टँड बाय माय पीपल कम वॉट मे. म्हाका फुडलें हें लागना. लोकां फाटल्यान रावप हें म्हजें कर्तव्य एंड आय वील डू इट.